छत्तीसगडातले गोयचे कोळशाचे खणींतल्यान कोळसो काडपाक राना मंत्रालयान परवानगी दिल्या। ऑक्टोबरासावन थंयच्यान गोंयाक लायट मेळपाक शकता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। लायनमॅनाक अपघातान मरण आयल्यार वा अपंगूळ जाल्यार सरकार दिता तो अर्थीक आदार 5 लाखांमेरेन वाडयला। सरकारी जमीन वा इमारती खाजगी संस्थांक लिजाचेर दिवपाची येवजण सरकारान पास केल्या। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडियाकडेन उलयतालो। जे आमकां कोल ब्लॉक पळय रायगड डिस्ट्रिक्टाक चंदी हाका मेळ्ळा डायवर्शन करपाक जे फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय आसले थोडीशी एरिया फॉरेस्टांतली आशिल्ली ते आमकां ग्रांट जाल्ले आसा। मीनवायल वी आर ऑल्सो प्रोसेसींग द PPA एग्रीमेंट विथ द JV and maybe we'll be able to get some power by next month. We are working on it. Pre ताका खूब कॉम्प्लिकेशन आसा दिसता इतलें सोंपो गजाल ना ती। अभिमन्यू जसो त्या चक्रव्यूहान घुसता आसतना ताका फूल नॉलेज नासल्या त्रासान पडलो पळय तसो म्हाका पडपाचो ना। increase the ex gratia payment to line staff either on contract on regular basis 2 लाख आशिल्ले ते 5 लाख रुपयांनी today approved one scheme to provide government land and unused government buildings to register cultural, social, educational and sports institutes besides other institutions which are formed under various laws of the central or state government. दाबोळे विमानतळाचेर कस्टम्सान 12 किलो भांगर धरले। बाजारांत ताचे मोल सुमार 4 कोटी रुपया। दुबयसावन गोंयान आयिल्ले एके फ्लायटीवेले पॅसेंजरा कडच्यान हे भांगर जप्त केले। कस्टम्सान श्रीलंकेच्या 2 जाणांक ताब्यात घेतल्यात। 2 म्हयन्यांतली कस्टम्साची ही तिसरी मोठी धाड। भांगराचे मोल हिसपाभायर वाडिल्ल्यान तस्करीय वाडल्या। दाबोळे विमानतळाचेर कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा वट्ट 12 किलो भांगर धरले। बुधवारा फातोर्डेर सुमार 6:30 वरांचेर एअर इंडियाच्या विमानांत हे भांगर मेळ्ळे। कस्टमाच्या रुटीन तपासा वेळार अधिकाऱ्यांक विमानाच्या सिटापोंदा भांगराच्यो 12 विटो मेळ्ळ्यो। 2 म्हयन्यांतले हे तिसरें प्रकरण। तस्कर दुबयसावन सुटिल्ल्या विमानांतल्यान भांगर हाडटाले। हे प्रकरणात श्रीलंकेच्या 2 जाणांक कस्टमान ताब्यांत घेतल्यात। धरलां त्या भांगराचें मोल सुमार 4 कोटी। प्रकरणात आनीकय लोक घुसपल्यात आसुये असो दुबाव आशिल्ल्यान कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या। मोहम्मद जोहर शिके सुलेमान आणि मोहम्मद रियाज मोहम्मद निमाज या 2 श्रीलंकन नागरिकांक दाबोळे धरले। तांचे कडल्यान 2 मोबायल ताब्यांत घेतल्यात। फुडली चौकशी सुरू आसा। Names of the passengers who boarded here are Sri Mohammad Johar Shike Suleiman and Sri Mohammad Riaz Mohammad Niyaz. From the passport details, it appears that these 2 people have travelled very widely abroad and used to return to India through several airports such as Mumbai, Delhi, Lucknow, Hyderabad and Chennai. The customs is now searching for the domestic passenger who seems to have checked in a local hotel. Further investigations are under progress. 2 cell phones are recovered from Sri Lankan nationals and their call records are being obtained to get further details in the case. दुबय वट्यां गोंयांत भांगराची तस्करी सध्या वाडल्या। दाबोळे विमानतळाचेर फाटले 2 म्हयन्यांत ही कस्टम्साची भांगर जप्त करपाची तिसरी मोठी धाड। फाटले फावट धरल्यात तातूंतय श्रीलंकेचे प्रवासी आशिल्ले। ब्युरो बरोबर वास्कोसावन रिपोर्टर दिशांत परब। मडगांव पालिका काँग्रेसी कडेन गेल्या। 12 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष आर्थुराक निमणे देवयलो। बुधवारा अविश्वास थाराव चर्चेक आयलो तेन्ना आर्थुराचे गटाचे 8 नगरसेवक नाशिल्ले। ताणें मंगळाराच राजीनामो दिल्लो। दयानंद देऊलकार नवो नगराध्यक्ष जावपाची शक्यताय आसा। आर्थूर नगराध्यक्ष आसतना काडिल्ले 3 कोटींचे कामांची टेंडरां रद्द करची म्हूण विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घालो। मुख्याधिकारी म्हणटा टेंडरां बेकायदेशीर न्ही, ती रद्द करपाचो प्रस्नच येना। मडगांव पालिका आतां काँग्रेसीच्या हातान गेल्या। दयानंद देऊलकार नवो नगराध्यक्ष जावपाची शक्यताय आसा। All of them are proposing me to be a chairperson. So I think it is left to them also to take the final decision. पालिकेची टेंडरां रद्द करची म्हूण मुख्याधिकाऱ्याचे कचेरेन विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घालो। मात मुख्याधिकारी म्हणटा टेंडरां रद्द करूंक मेळना। ह्या मुद्द्यावेल्यान आतां राजकारण वाडपाची चिन्ह आसात।
इवन हे टेंडर प्रोसेस आसा ते आमी मागतली आमचे इमिजिएट एक्टींग प्रेसिडेंटा कडेन आतां आमी लेटर करतली की ताणें स्क्रॅप करचें कित्याक अरावंड 8 of us we are Congress councillors along another 3 are independent councillors. E-tendering process has been done, technically approved, NIT has approved and it has been done. But what work they are saying and what work they are alleging that it has been repeated, and after sending proposal they have carried out some work from other funds, that they will have to intimate in writing to me and withdraw it. I will keep in abeyance such these works and rest will proceed. We will go ahead with the tendering. And if I keep on prolonging like this, how we will develop? So basically there is no question of scrapping. No, I will not be able to scrap that. रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.